तुका जेजू तू देवाचो पूत तुका सासना नमन करता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू आमचो देव देखून तुका आमी प्रणाम करता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू मनीस जाल्लो आमच्या मदें जियोचो देव तुका आमी आराधन करता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू बापाचो एकलोच पूत देखून तुका आमी वंदिता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू आमचो बरो गवळी तुका आमी हर्सिता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू आमचो मोगाळ इश्ट तुजी आमी स्तुती करता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका तू आमचो काकुळीचो देव तुका आमी नामान पटयता आनी म्हणटा जेजू मोगला आराधन तुका त्यात जेजू मोगाळाची स्तुती करया आनी गावया आमी दुसरें चरण मुंडो सोम्यांतू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभूचो मुंडो सोम्यांतू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभूचो सर्गीच्या माना आमकां पोसो आपल्या एक वोडाचो सर्गीच्या मानात आमकां पोसो पवित्रिनाथ आपल्या एक वोडाचो जेजू मोगला आराधन तुका जेजू सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आमच्या दैवी कणा कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आंजांच्या कणा कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आमा जिविताच्या वक्ता कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आमकां सर्गाक पावोवच्या कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याच्या पोषणा कृपे सागोरा आराधन तुका युक्करिस्तांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याक सासणीक काणा कृपे सागोरा आराधन तुका तेत कृपे सागोरा परत आमी स्तुती करया अर्सिया आनी गावया तिसरें चरण स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेजू तू गोळी बरो तूंच आमच्या जिनियेचो एकच धारो स्वादीक जेजू आमचो आसरो तुझे बिना तो आमकां दुसरो म्हणया स्वादीक जेजू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेजू घोळी बरो तूं आमचे जिनियेचो एकच दारो सुम्या जेजू आमचो बरो तूं आमचे जिनियेचो एकच दारो जेजू मोगला आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका
व्हडल्यान आमच्या सोम्याची स्तुती करूया, आमच्या देवाची स्तुती करूया, येवकर इसणल्या जेजूची स्तुती करूया. ताची स्तुती करची आमचे भाग ताका वसूंचे, ताका अर्घ दिवचे, ताका प्रणाम भेटोवचे. आमचे भाग देखून काळजांता आमच्या येवकर इसणल्या जेजूची, आमच्या सोम्या जेजूची, आमच्या दुनिया देवाची, आमच्या मोगाल इश्टाची, आमच्या सोम्या जेजूची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, आराधन जेजू, वगलाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, महिमा तुका, आराधन तुका, वगलाप तुका, स्तुती पावो तुका जेजू, आराधन पावो तुका जेजू, स्तुती तुका, अर्गान तुका, आराधन तुका, वगलाप तुका, वंदन तुका. हालेलुया हालेलुया. प्रणाम जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या काळजाकडे दवरया, एक घडी मावून रावया. आमचो सोमी आमचे लागीं उलयता, आमकां तो पळयता, आमकां तो बेसांव दिता. येवकर इसणल्या जेजू मुखार दिमयांनी आसचें, कृपेच्या सागोरांत भिजचें, न्हांवचें, कृपेच्या सागोरांत उपचें वा उपेवचें, रावचें. कृपेचो सागोर तो, दयाळ असो सोमी तो, भोगसाण असो देव तो, आमचो सांबाळणार तो, आमचो मोगाळी इश्ट तो, आमचो सोमी आनी सोडवणदार तो, आमचो बरो गुवळी तो, आमचो रक्षक तो, आमचो पोसणार तो, आमचो बुजवणदार तो, आमचो सोडवणदार तो. एक घडीभर ताका आमी पळोवया. म्हाका कोणा बसोवंक जाय बसचें, आनी कोणाक तुमकां दिम्यांनी तासोवंक जाय दिम्यांनी आसचें. कीर्तन 63 63. बोवापूर बँड सांगता, आमी देवाक लालेजे, आमी देवाक बुकेजे, आमी देवाक सोदून ताच्या सांगातपणान रावोजे. कितें म्हणटा पळया. कीर्तन 63 63 वाक्य 1 3 6 आनी 8. देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदक नातलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. तुजो मोग जिवा चड मोलादीक, म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. म्हजे खातीर तुजो उडास करता, रातच्या पहाऱ्या वेळार तुजे विशीं नियाळता. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळता. कीर्तनगार ताण येता, आश येता, बुकेता, सोदता. बोवा मिरणो, आमकां कूड आसा, आत्मो आसा. कुडीक कुडीच्यो म्हणल्यो आशा आसतात, पांगरोवचें, न्हेसचें, कांय इल्ली दादोसकाय भोगची. पूण आत्म्याक आसा एक ताण, ती आत्म्याची ताण म्हळ्यार देवाक तूं पळोवचें. आत्मो दिल्लो देवाचो, देखून मेल्ल्या उपरांत कूड मातयेक येताना आत्मो खंय वता, देवाचो शीन वता. देखून त्या आत्म्याचें खाण कितें, कृपा, बेसांव, देवाक सोदचें, देवाक लालेवचें, देवाक बुकेवचें. देखून आत्म्याच्या बुकेन तुमी आयल्यात हांगा, आत्म्याच्या ताणेन तुमी हांगासर आसात. होटला वचून घरा वचून आमी कुडीचें खाण खाता, कूड दादोस जाता, पूण आत्मो दादोशी जायना. देखून सांत आगोस्तिनान म्हणलें, हे देवा आमचे आत्मे तुजे खातीर केल्यात आनी तुजे थंय पावुल्ल्या शिवाय तांकां समाधान ना. आवर हार्ट्स आर मेड फॉर यू ओ लॉर्ड, दे आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. तुजे थंय विशय घेतल्या शिवाय तांकां समाधान ना. बाबा भयणी, हो थोडो वेळ
आमचो आत्मो आमचें काळीज आमचें मोण त्या सोम्या थंय कंसोवया ताका आमी बुकेता ताका आमी ताणेता ताका आमी लालयता म्हणया तुमची झाप सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुज्या मंदिरांत रावोंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुज्या मंदिरांत तुजें मुखामळ देखोवंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुज्या सांगातपणांत रावोंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो तुज्या सांगातपणाचो अनुभव जोडूंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुका तुजे सांगाता आसरो सोदूंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुजें उतर नियाळूंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुजे तावन आत्म्याचें पोशण जोडूंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो तुजे ताणेता तान बेसांवां आपणावंक सोम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता अर्गां तुका सोम्यान जेजू गान तुका सोम्या वगळाप तुका सोम्यान जेजू तुका सोम्या आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान प्रणाम जेजू तुका सोम्यान जेजू प्रणाम तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान स्तुती जेजू तुका सोम्यान जेजू तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्यान वगळाप जेजू तुका सोम्यान जेजू वगळाप तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू म्हजो आत्मो तुका लालयता तुका ताणेता तुका बुकेता तुका सोदून आसा ये जेजू ये जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या इश्टा म्हज्या बऱ्या गोवळ्या म्हाका खंय समाधान मेळत संतोष मेळत दादोसकाय मेळत तुजे थंय मात्र सोम्या हांव दादोशी जाता हांव संतोष पावता हांव खुशी पावता देखून सोम्या तुजे तावण कृपा बेसांव मजत आदार घटाई भलायकी बळ सकत मागचे खातीर हांव आसा ये जेजू तुजे मुखार हांव आसा बसून आसा दिम्यान आसा तुका पळोवन आसा अर्गां तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका कितली हांवें तुजी स्तुती केल्यारी अर्गां दिल्यारी वगळाप दिल्यारी उणींत देखून सोम्या म्हजें काळीज म्हजें मोण म्हजो आत्मो तुजी स्तुती करन पुरोसान बोगिना पुरोसान बोगिना देखून सोम्या अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका दुनियांत परत काळजा कडेन कितें भोगता पळया आत्मो दादोची खुशी पावलो गी इल्लें समाधान भोगलें गी इल्लें टेंशन पयस गेलें गी इल्लें निराशा पयस गेली गी इल्ली खंत बेजाराय पयस गेली गी दादोस काय भोगता गी एका रितीचें समाधान भोगता गी एका रितीचें तृप्ती भोगता गी एका रितीचें सॅटिस्फॅक्शन भोगता गी खंडीत भोगता तुजी चिंतना तुजी खंत तुजी बेजाराय तुजें प्रिऑक्युपेशन सगळें पयस दवर सोम्याक पळय सोम्या थंय आसा दादोसकाय सोम्या थंय आसा सर कृपेची बेसांवां भावां भयणीनो आमी आयल्या सोम्याची स्तुती करूंक आमी आयल्या ताणें केल्ले सर उपकार नियाळूंक देवान केल्लीं बेसांवां देवान केल्लीं आशिर्वादां दिल्लीं आशिर्वादां कितलीं नांत हांगा तर बसून आमी कितें करता स्तुती करता वय आनी दुसरें मेट आसा ताका आमी अर्गां दिजे उपकारी म्हणून दिनवासी काळजान आमी आयल्या पळया साम पावल एपेस घरां बरोवन अध्याय 1 वाक्या 3 वापरून आमकां अशें म्हणटा आयकुया असिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मेक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत कितें सर्गींची सर्व आत्मीक देणी
आमचे वयर वचून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतवीन जावचे खातीर संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांत ताणें आमकां विंचल्यांत आमचे वय ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांत आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच पुतांतय ताणें आमकां लाभोशे केल्ल्या कुर्पे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हण ताचें योजन आमकां सोम्यान आमच्या देवान संवसाराचे रचने आदींच एक योजन करून आमकां विंचलां आमकां बेसांवांनी भरल्यांत तुमी बसून नियाळ केलो जाल्यार देवान वतलेलीं आशिर्वादां कितलीं नात ताका पुरपुरच्या बदलाक कोडीगडच्या बदलाक आमी उडास काडया सोम्यान केल्लीं आशिर्वादां बेसांवां कितलीं आज हांव आनी तूं कितें जावन आसांगी तें देवाचेंत बेसांव देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 आमकां अशें म्हणटा तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा आनी तुवें तें हेरांत तावन घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणल्या बरी तूं बोडाय उलयताय कित्याक आज हांव आनी तूं कितें जावन आसांगी कोणें दिल्लें देवान दिल्लें देखून आमच्या मालकड्यान एक सांगणी गेल्या देवान दिल्लें सरणा मनशांनी दिल्लें उरणा देवान दिल्लें सरणा मनशांनी दिल्लें हांवें तुवें कितें करचें मस्तू बटी हें दुवेन दिल्लें हें पुतान दिल्लें हें सुनेन दिल्लें तें बापून दिल्लें हें मावशेन दिल्लें हें पुरो हांवें केल्लें हें तोट कोणें केल्लें पोताक कोणें केल्लो हें भांगर केल्लें कोणें हें घर केल्लें कोणें ही आस्त केल्ली कोणें केल्लें कोणें केल्लें देवान केल्लें देखून आज आमी घरा हो संदेश व्हरचे हांवें केल्लें काही ना म्हजे लागीं आसलें पुरा देवान केल्लें वय न्ही देखून सांबार उतर उडा आसतोऱ्या कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 तुवें केल्लें बोडाय कित्याक उलयताय वारें आयलें वादळ आयलें पुरा गेलें आसतलें पूण देवाच्या बेसांवाचें वारें आयल्यार वादळ आयल्यार पुरा विस्तारता देखून तें आमकां जाय येवकारिस्तांतलो जेजू आज आमकां तेंच म्हणटा तुका दिल्लें उडास काड देवाक अर्गां दी देखून हांगा बसून आमी उडास काडया देवान दिल्लीं लौकीक आशिर्वादां जाय पुरतीं आसात आत्मीक आशिर्वाद जाय पुरतीं आसात देखून देवा स्तुती सुवे ना देवा बाजी सुवे ना ह्या व्हडल्या बुकांत पान नंबर 11 सांजो हांव पावल दुसऱ्याचें पुणचें तुण हेडिंग आसा पळय त्या बुकांत आसा पान नंबर 11 देवान केली सर्व आशिर्वादां उडासा काडया आनी देवाची स्तुती करून आमी गावया देवा स्तुती सुवे ना देवा जपी सुवे ना तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती गायता तुका महिमा गायता म्हणून देवान केल्ल्या सर्व उपकार उडास काडया आनी येवकारिस्तांतल्या जेजूची आमी स्तुती गावया कोणा ताळयो भेटूंक जाय ताळयो भेटच्यो देवा स्तुती सुवेना देवा जपी सुवेना देवा स्तुती सुवेना देवा जपी सुवेना ई जीव इरुववರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಕೃಷಿ ಸ್ತುತಿಗರ್ಚಾವೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆನ ಈ ಜೀವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವಿದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಭಜಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಭಜಿಸುವೆನ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಭಜಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಅಡೋರ್ ಯು, ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಐ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಯು. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. अर्गां तुका सुमयान जेजू, ओगलाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. परतून एक घडी बरी आमच्या काळजाकडे हात दवरया. सुमी कितें म्हणटा आयकुया. भाव भयणीनो, मुन्याचें पुस्तक अध्याय 20 आणि 9 वाक्य 25 म्हणटा दुसऱ्यांचें भें पास मांडटा, पूण स्वर्गस्पराचेर विश्वास सुरक्षीत सांबाळटा. दुसऱ्यांचें भें वायर कितेंय भें पास मांडटा तर सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरल्यार आमी शाबीत उरता. आमच्या जिणेचो एक अनुभव आमकां भें विविध नमुन्याचें भें आसता. मनीस जाल्यार आमकां तें स्वाभावीक. पूण तें भें भोगतना हांवें आनी तुवें कितें करीजे वाज आमी नियाळ करया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सामातेवान बरयिल्ले सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 2 तावन. उपरांत जेजून सिसांक दोणी चडशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वशेचें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो. लोकां धाडून जाताच तो एकलोसो मागणें करूं म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटाना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी ताण सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वाळटालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकलाल जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशीण आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते गाबारले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियाण बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भियेनाकात. तितल्या पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोमिया तुमचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सची येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो पेद्रो दोणी वयलो देंवून जेजू ससी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो. तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोणीर सरताच वारें रावलें. तो दोणीर आसले जेजूच्या पांयां पडून म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. विन्सेंट नॉर्मन पेल म्हणलो एक मानसशास्त्री अशें घडी सांगता. तो कावन्सिलींग करचो व्यक्ती. ताका एक फोन आयलें. फोनाच्या त्या कुशीन एक स्त्री रडोवन रडोवन उलयताली आनी म्हणटाली, साईबा म्हाका बेन दिसता. देखून तो म्हणालो, कित्याक बाये तुका बेन दिसता? तर ती म्हणाली, म्हजो घोव झुजाच्या जाग्यार आसा. तो एक सैनीक, तो मिलिटरींत आसा. थंय झूज सुरू जालां. म्हाका बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो घोव ह्या झुजांत वांचून उरतगी, शाबीत्यान फाटी येतगी. स्वाभावीक मिलिटरी कडेन झूज सुरू जालां आनी घोव झुजांत आसा सैनीक आनी तो शाबीत वांचून उरतगी येतगी म्हणलें तिका आयली भिरांत. आनी त्या वेळार ती उलोवन आसतनाच ह्या मनशाक भुरगें रडचें आयकलें.
हाणें विचारलें नॉर्मान विन्सेंट हाणें विचारलें बाये तुज्या हातांत भुरगें म्हणी आसा गी तिणें म्हळें वय म्हज्या हातांत भुरगें आसा तुका कशें कळ्ळें न्ही भुरगें म्हाका रडचें आयकलें फोणार भौशा आवयक मात्र न्ही त्या भुरग्याच्या भुरग्याकी बापायच्या भुरग्याकी बेन दिसलां आसतलें बापूय शाबीत येता की ना गे म्हणून ती स्त्री म्हणाली तूं हें कितें उलयताय सायबा भुरग्याक घालें कळिता भुरग्याक हांव नाय भुरग्याक हांवें म्हज्या हातांत घट्ट धरूंक नाय म्हाका बे भुरग्याक न्ही भुरग्याक हांवें घट्ट धरलां भुरग्याक मेळना म्हाका मात्र बे म्हजो घोव शाबीतायन पाटी वेत गी म्हण तवळ तो म्हणालो आळे बाये तुज्या हातांत भुरगें शाबीत आसतना भुरग्याक मेळना म्हणटाय न्ही गे तुवें धरलाय ताका आतां उडास दवर तुंय एक भुरगें न्ही गे देवाचें आं तुंय एक देवाचें भुरगें न्ही गे आनी तुका देवान घट्ट धरूंक ना तुंय देवाचें एक भुरगें न्ही गे आनी तुका देवान घट्ट धरूंक नाय तुका देवान घट्ट धरून घाण गेला तूं देवाच्या हातांत घट्ट आसाय आनी तुज्या घोवाक देवान घट्ट धरला म्हणून चिंत फोन काट्ट जालें तुंय एक भुरगें तुजो घोवूय एक भुरगें तुमकां देवान घट्ट आरावण घट्ट धरलां तिका समाधान भोगलें हांव ना तुका आनी म्हाका खंडीत जावन समाधान भोगतलें हांव आनी तूं कोणाच्या हातांत घट्ट आसा हांव देवाच्या हातांत आमकां कितल्या जाणांक न्हंयत दोणीर वचून कळीत आसा न्ही आजकाल मस्त जाणां पिकनिकाक येताना ते येतात आयलँडाक येतात न्ही द्विपाक येतात ते दोणीर व्हरतात ओके मस्त दोणीर गेल्लो अनुभव आसा तुमकां दोन न्हंयत वा दर्यांत खंय आसतना खंडी जावं लारां आसतात न्ही गे लारां वयर सकयल दोणीक वयर सकयल करतात न्ही गे आनी दोणीर बसल्यार कितें जाता डान्स करतात की खंडी जावन तुमी बायल मनशां खंडी डान्स करचे नात कित्याक उदकांत पडल्यार उपेवचें कशें घेना ओके तुमकां थोड्या उपेग उत्ता आसतलें म्हणून त्या ओके दोन वयर सकयल जाताना उदकां पडोवन गी पडल्यार थडीक शाबीतायन पावोन गी एकट्यान तसलें बे स्वाभावीक पूण दोन कार म्हणटा तांडेली म्हणटा कांय भियेनाकात हांव आसां कितें बगता ते दाळा बादशाह तूं आसाय न्ही वय म्हाका बरें उपेग कळीत आसा कांय जायना तर कितें जाता धरणे आमकां इल्लें समाधान भोगता वा आजकाल दोणीर बसतना पुरो पयलेंत आमकां उपेवची आतेरां दितात वय न्ही पुरो ती जॅकेट दितात ती आतेरां आसतना आमकां समाधान भोगता वा दोणीर बसलो म्हणटा म्हाका कांय बेना बा म्हाका कितेंय जाल्यार उपेग कळिता उपेग कळीत आसल्यार थोड्या फावटी बुडलोय जाल्यार देखून कितेंय अपाय येवं दी कितेंय अणवार येवं दी हांव दोणीर आसतना वो दोणीचो मनीस वा ते थडीर आसले राखवली म्हाका राखतले म्हणलें समाधान आमचे दोन आनीकी मुखार वचूंक आमकां प्रेरण दिता बाबा भयणीनो ह्या संवसारी आमी पळयनारी खंयच्या कुशीन सर्गाचे पळयनारी सर्गाच्या कुशीच्या पळयनारे आमचो शेवट सर्गाक पावचो पूण ह्या संवसारी आसतना आमची जिणी म्हणली दोन थोड्या फावटी पळयन करतना मस्त नमण्याची लारां मारतात पिडेची लारां कंतीची लारां रिणाची लारां समस्याची लारां कोर्टा ओडलेली लारां कोर्टाची केस लारां आनी कितें लारां विविध नमण्याची लारां मारतना आमकां भिरांत दिसता आकांतान भरता कंतीन बुडटा निराशेन कांगाल जाता आनी ह्या वेळार तुका आनी म्हाका भोगचें आमकां कोण समाधान दीत आमकां कोण आमची लारां थांबयत कोणाची उतरां आमकां बुजोवन दीत कोणाची पदवी लारां
नपयस करतीत, कोण आमचे कश्ट हाळू करतीत, कोण आमकां सांगात दीत, कोण आमकां भियेनाका म्हणत. एकलो आनी एकलो आनी एकलो मा तो कोण? येवकारिस्तांतलो आमचो जेजू. विमान वयर उपतालें. तुका कितल्या जाणां विमानार उबोवन अनुभव आसा गोवणे ना, उडास काडा. विमान उबोवन सुरू जाल्लें तर थोड्या वेळान खावंक पियोंक आनी दितात. आनी ह्या विमानार उबोवन थोडो वेळ जाल्ल्यान एनावन्स केलें, तुमकां खावंक पियोंक जायना, भायलें वातावरण बरें ना, गडगडो जगलाणें आसा आनी विमान सारकें वचना मुखार. देखून थोडो वेळ रावा, उपरांत सकट शांत जाताच तुमकां खावंक पियोंक येतलें. ही रावलीं शांत जावचें दिसना. आतां भायलें वातावरण आनीकी चड जालें. तवळमळें कोणी उठोव नाकात, तुमचें बेल्ट बांदून थंयच रावा. भितर बसल्यांक गडा सुरू जालें, दाडा सुरू जालें. थोड्या फावटी एकच फावटी एरोप्लेन सकयल आयल्या बरें जाता, तुमकां अनुभव आसतलो. ओके, थोड्या फावटी एकच घुंवल्या बरें जाता. जीव आसल्यांक काळीज तोंडाक येता. भितर आसली बोर आकात सुरू जाली. आतां कळलें करचें, आमचें विमान गाळीपाटा बरें जावन आसा म्हणून. सगळें भियेतना एकलें भुरगें ताच्या सिटीर बसून कसलें बूक वाचून आसा. ताच्या कुशीन मालगडो मनीस बसला. तो भुरग्याक पळयता, ही पुरो आकांतल्यांत. ताणें ह्या भुरग्या लागीं विचारलें, आले पुता तूं खंयच्या संवसारांत आसाय? हांगा भितर आसली पुरो आमी आकांतून भियान बसले. हांव तुका कांय बें दिसना गे? तें भुरगें ह्या मालगड्याच्या मनशाच्या तोंडाक पळयता आनी म्हणटा, तशें कांय बें दिसना अंकल. ह्या विमानाचो पायलट आहा पळय, वय तो म्हजो डाडा म्हाका शाबीत घरा व्हरून आसा. ह्या विमानाचो पायलट तो म्हजो डाडा म्हाका शाबीत खंय व्हरून आसा? घरा व्हरून आसा. पळय, आमच्या विमानाचो पायलट कोण? शर्मांगी वर्मांगी तो न्ही. आमच्या विमानाचो पायलट जीजस क्रायस्ट. कोण? जेजू क्रिस्त. आमकां खंय व्हरून आसा? सर्गा व्हरून आसा. सांगलें वय, पूण धैर्य ना इतलें की नाका बाबा सर्गा वयचें म्हणून. ओके, पूण ताच्या हातांत आमी शाबीत. देखून तो आमकां म्हणटा, जिणयेंतल्या कश्टां वेळार तूं भियेनाका, तूं कंगाल जायनाका, तूं एक सुरोनी, तूं जेजूच्या हातांत आसाय. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. कितें व्हडली लारां येवं दीत, कितें व्हडलें आकांत येवं दीत, हांव तुका सांडिना, तूं म्हज्या हातांत आसाय. अपुर्ब्याचें गीत आसा तुमच्या त्या व्हडल्या बुकांनी, पान नंबर 40 आनी 2, 42. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दुखांनी भरता दुखांनी सुख रोसलोलो तस्सो सांबाळटा तुका. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, तस्सो तुका सांबाळटा. पान 42. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळटा सदा. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता
आई सोम्या म्हज्या जिणयेचें दारू कश्टां अणवारां मदें वयर सकला जाताना धैर्य म्हाका सुकता बे म्हजें वाडटा कंगालाव जाता कोण म्हाका बुजयत कोण म्हाका आदाराक येत कोण म्हाका सांबाळीत म्हूण बघता हरी एका घडये हरी एका वेळार हांव तुज्या हातांत आसता एका बऱ्या गुवळ्या भशेन तूं म्हाका सांबाळताय ताळणेंत हांव सांपडतना अंकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी तुजी म्हाका सारकी वाट दाखयता सारकी दिशा दाखयता ताळणेंत सांपडतना अंकारांतल्या त्या पासां कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळणेंत सांपडतना अंकारांतल्या त्या पासां कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा देखून चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसलो पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या दुनियांत परत आमच्या काळजा कडेन जेजूकूच आमचे दोळे पळोवन आसात तुमची जाप सोम्या तुजेर हांव पातयेतां सोम्या तुजेर हांव पातयेतां कश्टांची लारां म्हजे ती उदेताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां पिडेचे आकांत म्हाका मेळटाना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां रिणाचे समस्ये सरताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां अशांती आकांत दोडते जाताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां बेजाराय म्हज्या काळजा मनांत राज करताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां एकसूरपण म्हाका कश्टिताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां आत्मीक सुखीदायड म्हाका वेडो घालताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां भाव भयणीनो तो तुमी आमकां बुजयता समाधान दिता ताचो ताळो आमी आयकुया नियाळे आमी मुखासिया सांजुवान बरयली सुवार्ता अध्याय 14 वाक्य 1 जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा उपरांतलें वाक्य म्हजेरी तुमचो विश्वास दवरा कितें म्हणटा जेजू देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी तुमचो विश्वास दवरा खंय आसा हें वाक्य सांजुवान बरयली सुवार्ता अध्याय 14 वाक्य 1 आमचो देव आमकां बुजोवचो देव जर एक आवय म्हणटा एक बापूय म्हणटा एक भाव म्हणटा एक भयण म्हणटा भियेनाका कितें बघता आमकां तुमी मस्तना काजारा गेल्ल्या कडेन तुमी वोवयो म्हळ्यात व्हंकलेक वा न्हवऱ्या उरल्यासून म्हणली एक वोवी आयकल्या भियेनाका पुता म्हणू बापूय म्हणटा म्हणू आवय म्हणटा म्हणू भाव म्हणटा म्हणू मावळो म्हणटा आयकलें तुमकां काजरा वेळार म्हळ्यार ती वोवी आनी त्या दिसा तुमकां रोसाच्या माटवांत तें तुमकां कितें जाल्लें निज देवाचें उतर आवय म्हणटा बापूय म्हणटा भाव म्हणटा मावळो म्हणटा विगार म्हणटा पाद्र्या म्हणटा भियेनाका कितें बघता माथ्यार आसलें खांदाक आयलें कांदार आयिल्लें तुमीन तूं म्हणा तुमच्या भुरग्याक आतां परिक्षे वेळार कितें म्हणलें परिक्षे धाडटाना भिये आतां भाय सोडू आनी कितें म्हणलें भियेनाका तुवें बरें कर न
वाचलाय कन्फ्यूज करून घेनाका भिये नाका. तुझी सांगता कोण आसा ते म्हणा पळया. आनी भुरगो कितें म्हणटा परिक्षे बसताना म्हजे सांगता कोण आसा. खंडीत खंयचें भुरगें खंयचो भुरगो परिक्षे बसताना कितें म्हणटा बापाचे पुताचे पळयता नांवी काडटा आनी म्हजे सांगता जेजू आसा म्हणटा. परीक्षा सुलाभ जाता. जिनेची परीक्षाय सुलाभ जाता. 10वे क्लासची परीक्षाय PUCची डिग्रीची सुलाभ जाता. पवित्र पुस्तक पळया. पवित्र पुस्तकान 300 जागी 60 फावटी म्हणला सोम्यान देवान भिये नाका. दगल्याक कायनान आबेलाक जीवशी मारल्या वेळार देवान ताका शिक्षा दिली. कायन म्हणालो ही शिक्षा चड जाली म्हाका देखले मारतले. देव म्हणालो भिये नाका तुजेर हांव एक मोर घालता तो कोणी अपाय करचे ना. मोइजे म्हणालो म्हाका बेन दिसता. देव कितें म्हणालो भिये नाका. देवान ताका कितें दिलें बेतकाटी दिली गुर्त. जेरेमिया प्रवादी म्हणालो म्हाका बेन दिसता उलोवंक कळना भिये नाका आनी ताच्या तोंडाक बोट घालें. इजाया प्रवादी म्हणालो हांव मेळ्या वोंटांचो हांव पातकी. देवान ताका कितें केलें इंगल्यान ताचें वोंट नितळ केलें. मोरी माय म्हणाली म्हाका बेन दिसता हांवें कशें आवय जावचें. देव कितें म्हणालो भिये नाका. पळय तुजी मावशी भयण कोण एलिझाबेथ म्हाताऱ्या प्रायर गर्भेस्त जाली. जाकारी म्हजी बायल एलिझाबेथ कशें गर्भेस्त जावचें भिये नाका जाकारी. हें सत जाता पर्यंत तूं म्हणो उरता. आत्तां वांजरान हांवें केलें अपोस्तल भियेले कोण दिसलें तांकां मेल्लें दिसलें. जेजू कितें म्हणालो भिये नाका हांवूच तो. तूं सुद्दां जाल्यार पळया म्हाका उदका वयल्यान चलोवंक सांग पळया कोणें म्हळें पेद्रू केदाळिल्लो दरवडी आमसोरी तो आमसोरा तो उडलोत. ताणें लारां पळयलीं चोरून जेजू पळोवना. जेजून कितें केलें हां बूड तुका इल्ली बूद दिली ना आतां धर न वयर हाडलें. भावानी भयणी कोण त्या लारां मदें चलची हांव आनी तूं. आमी लारां मदें चलतना आमचो सोमी म्हणटा भिये नाका उदका वयल्यान तूं चलतलोय. देखून इजाया प्रभुचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 भोव अपुर्बायाचीं उतरां थंय आमकां दिल्यांत. पळय तूं भिये नाका हांवें तुका आकारलां हांवें तुका सोडयलां. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सोवें आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार न्हंयेंत तुका बुडोवचें नांद. उज्यांतल्यान तूं चलची जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नांद. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो सोडवंदार. इजायाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 वाक्यां 1 ते 4. तर तो सोमी आमचे सांगाता आसा. भिये नाका म्हण आमकां तो धैर्य दिता बुजयता समाधान दिता. आमी देवाच्या हातांत आसा. देव सांबाळ आमकां म्हणटा पळया जर देव आमचे पक्षेन आसा हां पुढच्या तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. कश्ट अडचणी दोगदोणी काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार अपाय वा तालवार कोणी आमकां वेगळें करची ना. तर आमच्या कंतीच्या पिडेक आमच्या भियाच्या पिडेक एकच वखद कितें वखद भावर्त. आनी देवाचेर पात्तेन आमी भावर्ती. देवाचेर पात्तीवची मनशां आमी. आमचे भावात सोडोवया भावात वाडोवया घट करया. जेजू म्हणटा भिये नाका तूं म्हजें बाळ. म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर म्हजें नांव कांत येयलां हांव तुजो मोग करतां. इजाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 3 तूं मोलादीक यू आर प्रेशियस टू मी. तूं म्हाका मोलादीक तुज्या म्हज्या हाताच्या ताळव्याचें नांव हांवें कांचयलां. तूं म्हाका जाय हांव तुजो मोग करतां. अपुर्ब्याचें गीत आसा तुजें बाळ हांव तुजें बाळ. तुमच्या बुकांनी पान 20 आनी 7 तुजें बाळ सोमिया हांव तुजें बाळ. एका आवयच्या हातांत एक बाळ आसा बेना. एका बापायच्या हातांत बाळ आसा बेना. हांव देवाच्या हातांत बाळ ताणें म्हाका सोडयलां. तें गीत गावन आमचो नियाळ आमी संपवया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमिया पान 27. सोमियाच्या हातांत हांव सोमियाचें एक बाळ. सोमी म्हाका सांबाळटा सोमी म्हाका पोसता सोमी म्हाका सांबाळटा म्हणल्यार तें दवरून गावया आमी गीत.
तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुडकाची सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वार्ता कही म्हाका वार्ता खंय तूं वार्ता खंय सोम्या वार्ता खंय तूं वार्ता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन वार्ता खंय तूं वार्ता खंय सोम्या रात म्हाका सोम्या रात म्हाका तूं रात म्हाका सोम्या रात म्हाका तूं रात म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन रात म्हाका तूं रात म्हाका सोम्या परतून एक घडीभर आमच्या दुनियांत आमच्या काळजा कडेन सोम्याक तर पळोवया आमकां राखता आमकां सांबाळटा आमी ताच्या हातांत सुरक्षीत शाबीत हो आमचो भावर्थ ही आमची पती न्ही एक आवय सांडल्यार तो आमकां सांडिना हो संवसार सांडीत तरी तो आमकां सांडिना आमचें भंय पयस सोसून दी आमची निराशा पयस सरून दी बदला बरोवसो आनी भावर्थ आमच्या काळजान आमच्या मनांत राज करून दी असल्या भावर्तान असल्या भरोशान दिंबी घालया आनी आमच्यो सर गरजो कितें मागोवंक जाय कितें विचारूंक जाय तें सगळें एक घडीभर मावून रावून सोम्याच्या पांयांतळा आमी दवरया कितें सोदून आमी आयल्या कितें विनवण्यो घेवन आमी आयल्या कितें आमकां जाय म्हाका जाय म्हज्या कुटुंबाक जाय सोम्याच्या पांयांतळा दवरया म्हजी पिडा तकलेच्या तुदी येता पांयाच्या मुळा पर्यंतली तकलेची पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा लिव्हराची पिडा हाता पांयांची पिडा गांडीची पिडा शिरांची पिडा कातीची पिडा दुखीची पिडा कितें पिडा आसा सगळी एक घडीभर सोम्याच्या पांयांतळा दवरया सोम्याची आमोली रगत आमच्या सगळ्या कुडींत वाळून दी भिजोवन दी गूण करून दी सोम्या जेजू हे सगळ्यो आमच्यो पिडा आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबांतले समस्ये रीण एकसूरपण खंत आनी बेजाराय तुज्या पांयांतळा दवरता हांव स्विकार कर सोम्या आमच्यो ह्यो विनवण्यो आमच्यो मानाव्यो ह्या पूर्ण शेताच्यो विनवण्यो हांगा आयल्यार एक आमच्या भावां भयणींची विनवणी कश्टांत आसल्या आकांत आसल्या आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या सगळ्यांच्यो विनवण्यो तुका भेटयता हांव त्यो स्विकार कर आनी कितें जाय आमकां तें फावो कर तुजे थंय आमचो भावार्थ चडय बरोसो वाडय मोग जिवाळ कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमी आमकां बेसांव दिता तें बेसांव जोडच्या खातीर सक्रामेताचें गीत आमी गावया Sacramenta Sustangama Kuluya Purviyatya Rupa Bodla Novyoriti Adarya Sarvodvecha Askadvishvya Bhavartachi Vardivya Sashem Bapa Tashem Puta Ullasani Sutiza Purvi Mahima Sasna Sasna Ekastarya Tasriya Tuka Lokai Jaspirita
समासरी नावाडना प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडूनचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. मोगाळ भवन आणि भयणीनो, या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. या मिसाच्या बलिदाना वेळार या देसांवा खातीर आमी मागया. देवादीन स्टॅनली डिसोजा पासोत, लिल्ली डिसोजा मंगळूर, लॉर्ना पिंटो हरगां सावन मंगळूर, हारून पिंटोच्या प्रत्येक देसांवा खातीर मंगळूर, जॉयस्टन लोबो हरगां सावन फेरार, जायन मोंतेरो 2 महिन्यांचे भुरगें बेंदूर, अनिल सिल्विया रस्किन्ना बांयंत बरें उदक फावो जाल्ल्याक हरगां जावन दितात सांबोस्त्या वाडो, रोनाल्ड प्रमिळा डिमेल्लो हरगां जावन बळकुंजे, अनिता कार्डोजा जल्म दिसाच्या संदर्भार सा लॉरेन्स पयलो वाडो, प्रीतम फॅनिटा कॅरल डिसोजा जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन पाठीची दूख गूण जाल्ल्याक हरगां जावन किरें. देवादीन पॉल रोड्रिगसा पासोतू, जॉन्सन रोड्रिगस आनी कुटाम सांजुजे वाडो, घरच्या आल्मावा खातीर जॉन्सन रोड्रिगस आनी कुटाम सांजुजे वाडो, लिजन ऑफ मेरी सांतेरेज पिर्गज पालदाने तांच्या इराद्यां खातीर आनी आमच्या अरियेकल्याच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, सांजू हांव पावल दुसरो
आमचो पात्रोण ताच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्गां दिवंक आनी देवाची स्तुती करूंक ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयल्या. आज मार्च म्हयन्याची 25 तारीख आसता लेखन 9 म्हयन्यांनी 25 तारखेर आमी व्हडलें फेस्त करता. खंयचें तें नातालां फेस्त, देव जेजूच्या जल्माचें फेस्त. देखून 9 म्हयन्यां पयलें आमी फेस्त करता. देव मनीस जावन ह्या संवसारीं आयिल्लो, मनीस जाल्ले मनयेक इज बी हाडलेलें वा बरी खबर हाडलेलें फेस्त आज पवित्र सभा आचरण करूंक आमकां उलो दिता. खंयचो एक नाटक करतना सगळी तयारी जाल्ल्या उपरांत त्या नाटकाचो निर्देशक एका हिरोक आनी हिरोइनीक विंचता, कोणाक विंचूंक जायना. सोडवणीची चरित्र आमी चिंतया. एक आमच्या काल्पना खातीर एक नाटक म्हळ्यार ताका हिरो जायचे आनी ताका हिरोईन जायचे, आनी ती दोगां कोण ती मोरी आनी जुजे. तांणी दोगांयनी जायत म्हणलेंत सोडवणीची चरित्राक नवेंत एक रूप मेळ्ळें. मोरयेनी जायत म्हळें आनी जुजेनी देवाच्या कुशेक कालती मांड घाली. दोगांयनी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराक खाल जाल्यांत आपले सोम्याची चरण दशी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणलेंत देवाचो पूत ह्या संवसारी येवंक मोरयेच्या कुशींत मनीस जावंक आरंभ जालो. तें सत ते एक व्हडलें फेस्त आज पवित्र सभा आचरण करता. मोरयेन देवाच्या कुशेक कालती मांड घाल्ल्या बरी, झुजेन देवाच्या कुशेक कालती मांड घाल्ल्या बरी, देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. दिसपट्ट्या जिणेंत देवाचें उतर आयकूंक आमी फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर, देवाची खुशी करूंक इन्कार केल्ल्या खातीर दूख पावया आनी बापा लागचें बोगसाणें मागया. आनी सांगाता आमी मागया, हांव पातकी सपदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच हांव मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. Krista
पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर सर आमच्यो गरजो आनी ते सामा उडासाक हाडना देवा बापाक त्यो भेटून दिवया. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सासणीक पोताक मोनीस जावन पाठोवंक आनी नजरेताचे एके सादे अहंकारीक सोडवंदराची आवय करून तुजी महिमा तुवें पांकयली. आमचे पासोच मोनीस जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माया मोगाची गोडसाण दिसान दीस अदीक साकोण तुज्या दैवी जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान येवजिल्ले सोडणेची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्परान हा बाबाच्या कडे उलोवन म्हळें तुज्या सरेस्परा लागीं एक खूण माग ती पाताळांतल्या गुणांतली वा सर्गा वयली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव मागसो ना हांव सरेस्परेची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका तुमी मनशाक सतयल्ले ते तुमकां पावले ना म्हणून आतां म्हज्या देवाकय सतावंक तुमी सोदतात. देखून सरेस्परस तुमकां एक खूण दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दिताली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. सांगाता मेळून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सोवे आसा. देवाचे उतार हे खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. आशिवन आशिवन सर्वेस पोराची वाट हांव पळयतलो तांणी मुजेर बागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत तांणी म्हज्या तोंडान घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते. तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. यत्नी भेटून येवं तुका नाका जाली पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक ना
कुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कोवळ्यात मुजे विशीं सांगलेले आसा. देवा मुझ्या तुझी कुशी करूं म्हाका संतोष. तुझे धर्मशास्त्र मुझ्या अंतस्करणात रोंबून आसा. आपले तुझी कुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. आपले तुझी कुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, बैलाच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदीच पाप काडची सकत ना. ह्या पासून आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बल्यो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तोवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानांनी अर्पणां, होम बल्यो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. येसू कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिपात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तू शब्द मुनिसलो आणि आमचे मध्ये जिलो आणि ताची महिमा आम्ही देखली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसुमिया. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गालिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक औकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी वो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोवळू देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय.
तो ओर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणलो ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरे देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी हांवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखिल्लेक तिका वो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरां प्रमाणे मुझे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर घे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, थोडे तेंपा आदीं दिसपट्ट्या एका वार्तापत्रार आयिल्ली ही एक खबर आमकां भोवशा एक संदेश दिता. ती खबर अशी कन्नडान वाचून तापून आयिल्ली. आमच्या एका शेजारच्या बिचांत द्वीपांत जाल्लें अवघड. थंयसर केरळाचे ते एक विद्यार्थी मरण पावल्ले आनी तांची नांवां घालना. थंयसर ताणें टायटल घालां, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. तांची नांवां आत दोगांची प्राय 20 वर्सां, 20 आनी 2 वर्सां, एकल्याचे 20 आनी 1 वर्स. केरळाच्या एका कॉलेजींत हांव 40 आनी 2 जाणां आयिल्लीं. त्या द्वीपाक ती गेल्लीं. थंयसर गेल्ल्या वेळार कितें घडलें पळया. हांव कन्नडान वाचून सांगता. ಇಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಏಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿची ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಮೂವರು ಮರಣ ಪಾವಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಒಬ್ಬ ಜಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಮೂವರು ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ತಂಡದವರು ತತ್ಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದಾಗಲೇ ಮೂವರು ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಓಕೆ, आता थंय त्या ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗಯಾಕ ಓಸೋನೋಜೋ ಮುನೋಣು ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಹಾಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲವರು ಜೀವರಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಜೀವರಕ್ಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. तीन ओसो नोजो म्हळें नाका कळीत आसलें. ओसो नोजो म्हणलो बोर्ड घाल्लो आनी तिसरें ओसो नाकात म्हणलें आनी चवथें उरले पुरा विंगड आसल्यार हे विंगड ते एक जण गेले पळया. केदाळा करूंक नोजो म्हणलें करतात आनी करूंक जाय आसलें करिनात. कितें जाता? तरणाट्यांनी जीव होगडायलो. हेल्मेट दवरा म्हणटात न्ही, रूल तसा. मस्त जाणांक हेल्मेट दवरचें कोणा खातीर? पुलिसां खातीर.
म्हळ्यार असो मंडो ताच्या कडेन आसा. थोड्यांनी हातान काणोवचें आनी पुलीस म्हणल्यार मंड्या दवरचें. पळया, असली जागृतकायेची फलकां मार्गादेगेर आसतात, बिचांत आसतात, आनी कोणूय ही जागृतकाय पाळटा जीव तांचो वांसयतात. कोण ही जागृतकाय पाळिना वगडायतात. दिसा मदें बरें कर, वायट करिनाका म्हणलें उतर मस्त बरें आयको मेळटा. दिसपडटी वार्तापत्रां वाचतानांत मेसेज मेळटा. थोड्या पटी घरा आवय आनी बापूय म्हणटात, थोड्या तडी फिरगजेंत विगार म्हणटा, थोड्या कडेन इस्कॉलांत मुखेल मेस्त्री म्हणटात. सुचाना येवनूच आसतात. TV न्यूज पळयतना, वॉट्सॅप मेसेज पळयतना हें येवनूच आसता. पूण हाचे सगळ्यांचें मूळ आसता बायबलांत, देवाच्या उतरांत. तूं देवाचें उतर वाचतना तुका आनी म्हाका मेळचो संदेश पाड करिनाका आनी बरें आदार. तें देवाचें उतर आवय मरिपात येवं पुरो, बापाय मरिपात येवं पुरो, पोलिसां मरिपात येवं पुरो, याजकां मरिपात येवं पुरो, टिचरी मरिपात येवं पुरो, मास्टरां मरिपात येवं पुरो, ते गाल्ल्या फालाका मरिपात येवं पुरो, घडच्या घडीचा मरिपात येवं पुरो. ते आयकताय, पाळताय, बचाव जाताय. आयकणाय केल्यार कितें जाता, करिनो जो म्हणलें केल्यार कितें जाता. ही पयली ताळणी आयिल्ली कोणाक, आदांवक आनी कायनाकात म्हणलें केल्यार कितें जाता. करिनाका म्हणलें केल्यार कितें जाता. असलें उलटा सवाल मस्त बोटी आपाय. पण ताच्या बदला खालतेपण जावन तें पाळटाय. तें तुका देवाचो ताळो, देवाचो उतर, देवाचो संदेश जाता. मोरी माई देवाचें उतर आयकोन, तें उतर आयकोन तें पाळन जियेली जेजूची पयली सिस्ती. देखून ती जुदेव स्त्री तिकाय सोडवून येतलो म्हणलें कळीत आसलें. तो एके अवकारितान जल्मतलो हाच्या पयलें वाचप. ती इजाया प्रवादीची उतरां तिणें आयकल्लीं आसतलीं. पूण तो आपणातान येतलो आनी आपणेक अवकार आसतना येतलो म्हणलें तिका गिळूंक जायनातली उंडी जाली. अहंकार आसून हांवें बसयल्ल्या सोडोंदराची आवय जावचें कशें, हांव दादल्याक न्हेना म्हणे स्वाभावीक जाप तिणें बडव्याक दिलें. तरी देवाचो ताळो तिणें आयकलो. बरो देव पाड करिना म्हणाली आनी ती म्हणाली आपले सोम्याचे चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आमोरी म्हणटाना रिये बडें कितें म्हणचें, सोम्याच्या बडव्यान मोरये बोरी खबर हाडली आनी ती पोवी तोत्म्यारी गर्भेस जाली. मागीर आपले सोम्याची चरण दासी. ताचे उपरांत देवाचो पूत मनीस जालो तिसरें. तेन्ना म्हाका कन्फ्यूज जातालें की दाळे आमी देवाचो पूत मनीस जालो तिसरें. मोरी देवाच्या उतराक स्विकार करता, आयकता, पाळता, जायत म्हणटा. कितें जालें ह्या वरवीं 5 संगती जाल्यो. नंबर 1 ती स्त्रियां भितर सदैव जाली. नंबर 2 ती देवाच्या पुताची आवय जाली. नंबर 3 पोवी सुबेची माता जाली. नंबर 4 जेजूच्या भावंडांच्या सगळ्यांची आवय जाली. नंबर 5 जेजूची पयली सीस जाली. देखून एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसतना सभे मदली एकली स्त्री उबे रावन कितें म्हणाली, ओ कितलें बरें करून उलयताय, तुका जल्म दिली आवय बागी. जेजून कितें म्हळें, तें वय पुडसिया ताचे की चड देवाचें उतर आयकोण पाळतात ती चड बागी. मोरी म्हजी आवय बागी, तुमी एकली बागी. जेजू म्हणालो तुम्ही उतर आयकोन पाळता जाल्यार देखून मातेवाचो वांजेल, मातेवान बरयलो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 दोंगरा वयल्या प्रसंगाचें निमाणें सांपणी. अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 7 आखेर करताना जेजू म्हणटा
जी कोण हे म्हजें उतर आयकोण पाळतात ती कडपार घर बांधलेल्या घर बांधलेल्या एड्डा बरें की बुधवंता बरें बुधवंता बरीं तें वचून जीव काण गेल्या बरीं न्ही कडपार घर बांधलेल्या बुधवंत मनशा बरीं उतर आयकोण त्या प्रमाणे जियोवचे कोण बुधवंत मनशां आमी कोण एड्डा की बुधवंत मस्त बरी बुधवंत आनी बुद्ध जावचें खंय खर जो म्हळ्यार गोत्ता आसा मागीर कितें करचें पळया सवाय बुधवंत न्ही तांकां कितें म्हणटात सवाय बुधवंत देखून देवाचें उतर आयकोण बुन्याद घाल देवाच्या उतराचेर बुन्याद घाल घर बांद तुजें घर म्हळ्यार आमचें सिमेंटाचें घर न्ही भावार्थाचें घर बांद कश्ट अणवरां नश्ट येतना जावचें ना देखून मोरयाज आमकां म्हणटा तिचें फेस्ताचरण करतना हांवें देवाचें उतर आयकोण पाळ्ळें तुमी आयका आनी तें देवाचें उतर प्रत्येक जाण खंय आसा बायबलांत आसा आमी पुरा उतरां आयकचें जाल्यार पयलें आमी वासीचें बायबल आमकां क्रिस्तांवांक बायबल देवाचें उतर कितें तें देवाचेंच उतर बाप सर्गीचो बाप आमचे लागीं उलयता सांत आगोस्तीन म्हणटा आमी मागणें करतना आमी देवा लागीं उलयता करेक्ट पूण पवित्र पुस्तक वाचतना सांगा देव आमचे लागीं उलयता पळया आमकां देवान उलोवन आयकोंक जाय की नाका जाय देखून आमी देवाचें उतर वाचचें देखून देवाचें उतर आमी म्हणटा सोमिया तुजें उतर दी ओ म्हज्या मेटां कीर्तन 119 शब्द वाक्य 105 देखून हें उतर 8 पुस्तकां आमी म्हणटा मोलादीक दिरवें आमच्या घरा आसचें मोलादी दिरवें खंयचें 4 पावणाचें नेकलेस 2 पावणाचें ब्रेसलेट तें आसूं दी ताच्याकी व्हडलें मोलादी दिरवें खंयचें देखून तें मोलादी दिरवें कोणी सोर्न व्हरती कोणी म्हणे आयकलां तुमी बायबल सोर्न व्हेलो म्हणून आयकलां भांगार सोर्न व्हेलें आयकलां आयकलां बायबल सोर्न व्हेलें ना व्हरचें नांत देखून मोलादीक दिरवें सांबाळ म्हणटा जानवायेचें भांडार तें आमच्या घरा देखून तें उतर वाचून नियाळतना तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटां उजवाड म्हज्या वाटेचो हेजेकील प्रवाद्या सांगलें खाणगे आनी खा ताणें केलें ताच्या तोंडांत मोवा बरी रुचीक जालें म्हाका आनी तुका तें उतर वाचिजे नियाळीजे आनी तें मोवा बरी रुचीक जातलें सांपाल तिमोथी बरयल्या 2 पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवाचें उतर कित्याक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टांक वा सुखी दिवंक आनी बऱ्या जिणें तरबेती दिवंक तें वापरता आनी तें हांवें आनी तुवें वासीजे जीन डार्नेल म्हणलो एकलो आत्मी बरयणार म्हणटा आमकां वैद सांगता वखदां काण घेवंक कितले फावटी दिसाक 3 फावटी ही गुळी सकाळीं ही गुळी दनपारां आनी ही गुळी सांजेक 3 फावटी 3 फावटी वखदां सुके नासतना आमी काण घेता वय न्ही पूण दिसाक 1 फावटी म्हणी व्हडली गुळी काणयची खंयची ती देवाचें उतर म्हणली गुळी व्हडली गुळी काण गेल्यार भलायकेचें केंद्र भलायकेचें दायज भलायकेचें व्हडलें वखद पवित्र पुस्तक आमकां गरजे पावता कार्लो कारेट्टो म्हणलो एकलो आत्मी बरयणार आसा ताणें म्हणलें अशें हांव 20 वर्सांच्या प्रायर हांवें बायबल वाचूंक शिकलो ताचे उपरांत हांव खंय गेलो थंय हांवें बायबल व्हेला कश्ट आयलें नश्ट आयलें बायबलान म्हाका सोडून घालूंक ना म्हाका ताणें वील बरयलें कितें वील बरयलें म्हज्या आस्तीचो वांटो तितलें तें प्राणी ताणें बरयलें म्हाका मेल्ल्या उपरांत तुमी निके पितात न्ही पेटेन दवरतात न्ही म्हजी कूड पेटेन दवरतना म्हज्या हातांत 2 संगती दितात खंयच्यो बरा हे कुरीस आनी हे कोंत ताणें बरयलें कुरीस आनी कोंता सांगाता बायबली दवरा म्हाका मेल्ल्या उपरांत पेटेंत न्हिदायतना कुरीस दवरा
कोंत दवरा बायबुली दवरा. आजकालची मनशां म्हणटात कोण ना म्हाका पटेन दवरतना कुरीस बायबल कोंत ना जाल्यार न्ही मोबायलेक दवर सोडाय. भवानी भयणी तुज्या आनी म्हज्या हातांत खंयचें दवरल्यार रे बायबल ताणें वील बरयल्लें त्या भाग्यवंतान. तुज्या आनी म्हज्या हातांत तें बायबल देवाचें उतर आसतना तें आमकां जिविता खंडीत जावन वाट आसा. आमच्या सगळ्या जाग्यार आमचें म्हणलें मोबायल आसा, आमची म्हणली प्लेट आसा, आमची म्हणली वॉल आसा, आमचें म्हणलें बेड आसा, मांद्री आसा. आमचें म्हणलो बायबल आसा गी. आमच्या घरा कितले बायबल आसात पळया. आमचो वैयक्तीक बायबल हांव सजेत तो म्हजो बायबल, तो म्हजो, तो वाचून ध्यान करून जियेतना आमची जिणी भागिवून जाता. आवय बापायनी बायबल वाचतना भुरग्यांक प्रेरण मेळटा. आप एकलो बायबल वाचतालो तें पळयल्ल्या नातवान म्हळें आबा तूं बायबल वाचताय न्ही म्हाकाय वाचूंक जाय. पूण आमी जाणा बायबल तो कसो वाचतालो सकाळीं उठून तो च्या करतालो. आतां जे बरी रान्न नातल्ली वा स्टव नातुल्लो ताचे लागीं तो आदी इंगळो घालचो एक स्टव आसुल्लो. तो इंगळो घालून उजो करचो आहलो आनी ताणें च्या करची आसली. एका बाटयेंत इंगळो दवरचो आनी त्या स्टवाक रान्नी तातूंत इंगळो घालून उजो करचो आहलो. आनी तो वेळ आसतना आब घालें करतालो त्या स्टवाच्या मुळान बसून बायबल वाचतालो. नातू पळयतालो वो आब घालें वाचता म्हण. आबा पळयलें नातवाक खुशी जाली. आबा म्हाकाय बायबल वाचून शिकय पळय. नातवाक शिकयलें. नातवाणी एक दीस 2 दीस वाचलें मागीर ताका चाप्पे जालें. तो म्हणलो आबा तूं इतलो तें बायबल वाचला कितें बरेंपण जालां? कांय बरेंपण जालें दिसना आबा तुजें तें. मागीर कितें बेश्टें वाचचें. आबान कितें केलें तुमी जाणात? आप काही उलोवना. ती इंगळे घालची बाटी हाडली पळय ती इंगळो पुरा खाली गेले आनी बाटी दिली नातवाक. ओ तें न्हंयक वचपुता एक बाटी उदक हाड म्हळें. एक बालदी न्ही इंगळ्याची बाटी तुमी जाणात बाटी कशी आसता काळी काळी आसता न्ही. ती बाटी दिली आनी न्हंयतलें एक बाटी उदक हाड. पाप नातू सत म्हण पातयलो आनी बाटी घालून धांवलो न्हंयक. न्हंयत बाटी बुडयली. काणकोण हांगा येताना काल आसा कांय ना. आबा उदक ना परतून वचून हाडण्या म्हळें. परतून गेलो न्हंयत बाटी बुडयली. परतून काणकोण धांवून आयलो बावडो. येताना कांय येना. म्हाका नाका आबा हें काम बाटयेन उदक हाडून जायना. जाता वच हाड म्हळें. भुरगो म्हणटा भौशा सोलोन आयल्यार उदक येना फास्ट धांवता म्हणून गेलो. बाटी बुडयली. बुडोवन धांवता आयलो. हांगा येताना तेंबे उदक मात्र. परतून वच म्हळें आबाण. अशें एक 7-8 फावटी गेलो. मागीर पुरो जावन बाटी काडून उडयली. बाटयेन उदक हाडचें जावचें ना. आबा म्हणालो आबा उदक हाडचें बाकेटेंत बाटयेंत न्ही. आबाक म्हणटा नातू. आप म्हणालो तितली बुद्द म्हाकाय गोत्ता आपुता. पूण तुका हांवें कित्या बाटी बुडोवन सांगली गोत्ता. आतां पळय बाटी म्हणालो 8 बोटी बाटी बुडयल्लेंत बाटी कशी जाल्या कितली नितळ जाल्या पळय. पयलें कशी जाली काळी जाली. आतां कशी जाली 8 बोटी पुता. एक बोटी बाटी बुडयल्यार नितळ जायना. 8 बोटी बुडयली बाटी कशी जाल्या पळया पुता. हांवें बायबल वाचून 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 हांव कितलो नितळ जालां पुता. भावांनी भयणी आमी वाचया आमच्या भुरग्यांक शिकवया. एकलो बापूय रडतालो. कित्याक रडताय म्हण विचारल्याक म्हजो पूत म्हाका असो एकलोतो पूत आस्पतांत एडमीट केला. तो मरणाच्या तणीर आसा. डॉक्टरांनी म्हळां तो वांचना म्हण. म्हजो पूत म्हणालो डाडा हांव कशेंय वाचतना न्ही मरच्या पयलें म्हज्यो सर्टिफिकेट्यो पळयता इस्कॉलाच्यो. देखून हांवें सर्टिफिकेट्यो पुरो काडल्यात भायर. हांवें व्हेल्यो. पुतान पुरा पळयल्यो सर्टिफिकेट्यो. म्हणटा पूत बाबा पुरो सर्टिफिकेट आसात बायबलाची सर्टिफिकेट कित्याक ना. बाबा म्हजे लागीं पुरो सर्टिफिकेट आसात बायबलाची सर्टिफिकेट कित्याक ना. हांवें कितें जाप दिवचें म्हूण कळनासतना हांव रडतां.
आमच्या भुरग्यांक आमी आवय बापायन दिवचें व्हडलें दिरवें पवित्र पुस्तक बायबल आमी वाचया आमच्या भुरग्यांक दिवया आमची आनी आमच्या भुरग्यांची जिणी भाग्यवंत करया ही कृपा मोरी माय तिचो पूत जेजू आमकां ह्या कुमगाराक घेवतना जेजूतान आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. उबी रावया. आजच्या दाबाजी परबे दिसा भगवताची उसारणी करन सांगाता आमी मागया. सत म्हणटा देवा सर पुतेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभावलो अवकार मरियेतान जल्मलो पोंस पिलेता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुणार जिवान जालो सरकार चडलो सर पुतेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची झडती करूंक येतलो सतमणटा पवित्र आत्म्या कातोली पोय सोबे भक्तांचो एकतार पथकाचें भोगसाणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. बसया बेटोणेचें गीत आमी गावया. जीवन मुझे सुमिया बोलते रहने मका संसारिया होइना सामने करे बलिदान पाप की जीने मुझे लेना उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया संसारिया होइना साये करे बलिदान. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पुतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या एकट्या पवित्रच्या देवा सरस्वो देव म्हणून घेवं. सर्गींच्या बापा तुजो एकलोच पोत मनीस जालो ती घडी आपल्या आरंभाची बागी घडी म्हूण तुजी पोय सभा वळखून घेता आनी हें दाबाजी गुट संभ्रा म्हणून संतोशान तुका हो दिन वचन याज्ञ भेटयता तो तूं आमकां मायपा मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक करूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते आर्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वैश्य आमी करूं फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्याचो जतना सोडवंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेदना तुज्या हुकुमान देव दोसरकार ताण देवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजेनसो मोरयेक ताणें संदेश हाडलो अखंड बावर्तांत तिणें तो घेतलो आनी आपली लानविकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक अवकारीन तुजे साकरणेन आपलो जबाब दिलो तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुशव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुझे सासणी पूत मनशा मदें मनीस जावं जियेवंक लागलो अशी तुजी परजी केल्ली बसोवणी
पाळली तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रे बगयले पुर्तेपणी देखून ताचे सुदेशी थांबण आसतना वयर सरगार तुका वळखता देवदूतांचो दळबार आनी तुजी कीर्ती गावन उल्हासता सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन पावो आतां तुजे मुखार. बापा खरोच न्हू पवित्र तुमच सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करडाचें रगत पथकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गट पगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनः जीवन पर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गुळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे मये सांगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुतां भगिवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेल्या मागण्या म्हणटा आसतना कितें बियेन आसतना धैर्य सांबाळूंक सांगाताच ताच्या उतरांतान पोशाण जोडणं आमची जिणी भाग्यवंत करूं करपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां सर्वीस पळा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. हो विणो एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वांच सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D47 पान नंबर 169.
प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, हांव कारण आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. वो भावार सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुणा जिवंतपणाचे सक्तेन सासणी चुकाक आमकां फावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोणे यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागे वजुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सणभोवनेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगूट जिविता निना तुझ्या देवी वरमेलवा मागे भोजुभाव भाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. सर्गीच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावं दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार जावन दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जायते अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. पेंकणाची दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. बांयंत बरें उदक फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडी बरो आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण नियाळन ह्या मान संता खातीर देवाक अर्गां दिवया. बो काकुळदार बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागीं विनाती कर. ये भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव. आमी सदांच खुर्सायिल्ल्या जेजूत आमची दीस उबारूंक आनी जिविताचे कस तुका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो घेवन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या पुंतळाक आयल्या.
सबार आमच्या भावा भयणींनी तांच्या इराद्यां खातीर मागोवंक आमच्या लागीं उलो दिला. ह्या सगळ्या विनवण्या खातीर तेसावां खातीर आमी मागता आसतना ही सगळीं तेसावां जुवांव पावल दुसरो जेजू सशी व्हरून पावोवन दी म्हूण आमी मागया. एकल्याक दुबायंत IT फिल्डांत बरें काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक तेगा जाणांनी, जर्मनींत बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन आनी आर्थीक रितीन कुमोवंक फावो जावच्याक, बरीं कामां मेळोवंक, पुताक ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगां जाणांनी, भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, कामाची परमीट मेळोवंक, एका कुटुंबाक वायटांत बरेंपण जोडूंक, कुटुंबाच्या सरसंद्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका चलयेक दुबय वचोंक एम्प्लॉयमेंट विजा मेळोवंक, एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक, कुटुंबांतल्या संद्यांक समाधान मेळोवंक चौगां जाणांनी, एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक, विजा रिन्यू जावंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक, विद्यार्थीचें फलितांश बरें येवंक, रीण फारीक करूंक आदार, घर विकून वचोंक, एकल्याक इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक 7 जाणांनी मागलां, कातीची एलर्जी गूण जावंक 9 जाणांनी, घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याचे किडनी डायलिसीस बऱ्या रितीन जावंक, संपूर्ण बरी भलायकी मेळोवंक, काळजाच्या पिडेतावन 5 जाणांक बरेंपण मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक 10 जाणांनी मागलां, जिवितांत बरेंपण परिवर्तन येवच्याक 8 जाणांनी मागलां, 4 काजारी जोडयांनी मोगान रावंक, एका दादल्याची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, कोलोनोस्कोपी टेस्ट नॉर्मल येवंक, भुरग्याचें बेंपॉयस जावंक, आवय भुरग्यांनी मोगान जियोवच्या कुरपा मागल्या, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, बऱ्या तरान UK वचोन पावोवंक, एका दादल्याची मोतीची पिडा गूण जावंक मागलां. एक घडीभर आमी मावून रावया. आमच्या मनांत आसल्यो सगळ्यो विनवण्यो कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसावन हांगासर आयल्या हांव तांचो अरियेकल्याचो उडास काडन तांचे खातीर जेजू लागीं मागया. ह्या दिसांनी 10व्या क्लासीची भुरग्यांची परिक्षा जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी शेजारा वाड्यांतल्या पिरगजींतल्या सगळ्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांचो उडास काडया. तांचे खातीर विशेष रितीन मागया. ह्या दिसांनी दग सडल्या, आमकां बरें वातावरण फावो जावच्याक देवा लागीं विशेष रितीन मागया. आयच्या दिसा आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादीक बाब बोनिफास पिंटो ताच्या इराद्यां खातीर मागया. आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ दिल्ल्या लिजानाच्या भयणी पालदाने हांच्या तेसावां खातीर मागया. आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सर्वां खातीर आनी एकामेका खातीर विशेष रितीन मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेती एक दीस मोरये माये आनी सर संदा मुग्धा संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियांत तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आजी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया. तुमकां वळख आसल्या तुमच्या घरांनी आसच्या विविध पिडेनी कश्टोवच्या सर भाव भयणी सुटका मेळोवन दी, चौकसाय मेळोवन दी. आमच्या पात्रोणांत जुवांव दुसऱ्याच्या मजतीन तांचे गायी गूण जावन दी, तांची पिडा गूण जावन दी, चौकसाय लाभोवन दी. कुडीची आनी मोतीची पिडा गूण जावच्या खातीर मागया.
तांचो कणद उडास काण मागया सोम्याचे नावे आमचो आदर सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिपात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली ते सरपळी तुजो सेवा बागेवो जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवो जिनिये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजण भोगूंक आनी भावार्थान जियोवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणुवारांतले आमकां निवार आमच्या सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर आमकां फावो करून आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोवंक आमकां तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सोवे रावो भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या ह्या बागी दिसा अपुर्बायेचें आराधन चलून व्हरून देवातय आमचो विश्वास दवरूंक धैर्यान फुडें सरच्याक आनी देवाच्या उतराचो महत्व भोव अपुर्बायेन सांगल्ले आनी मिसाचें बलिदान भेटून आमकां देवाच्या उतराचो संदेश दिल्ले मानादीक बाप बॉनिफास पिंटो आत्मीक निर्देशक कर्नाटका रिजनल सेमिनरी मूडबेळ्ळे हांगासर फाटल्या 2 वर्सां तावन ते सेवा दिवन आसात सांजुजे सेमिनारींत हांव आनी बाप बॉनिफास 3 वर्सां सांगाता वावुरल्या मोगाळ व्यक्तित्वाचे बाप बॉनिफास शिकोवन दिवच्यांत ते बारी हुशार आनी जायत्यो रेतिरेयो तांणी दिल्ल्यो आसात आनी फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तरबेतीच्या कामांत ते मेतेर जावन आसात आनी मंगळूर DSAG खातीर आनी हेर DSAG खातीर मुखार सरच्या तरणाट्यांक भोव अपुर्बायेची तरबेती ते दिवन आसात तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान तांच्या मुखल्या मिसावाक हांव सर बरें मागता आज तांचो वेळ आमचे खातीर दिवन देवा सरशी आमकां फुडें व्हरूंक ते तांणी आमकां मजत दिल्या तांचो उपकार बावडटा आसतना तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमोक केल्ल्यांक आनी मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाद्दी वांटतल्या मानादीक बाप बॉनिफास तुमी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटूंक हांव उलो दितां आयचें जेवण आमकां धर्मार्थ वदाकसून दिलां लिजन ऑफ मेरी सांत तेरेज कोलकत्ताची सांत तेरेज पिर्गज पालदाने तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांक सर बरें मागता देव बरें करूं आयच्या दिसा मुर्तोम दिवन आमकां साबार जाणांनी आदार दिला तांणी मुखार येवन वाती स्विकार करूंक हांव उलो दितां लिल्ली डिसोजा मंगळूर लॉर्ना पिंटो मंगळूर अरुण पिंटो मंगळूर जॉयस्टन लोबो फेरार जायन मोंतेरो बेंदूर
अनिल सिल्विया रस्किन सांबोस्त्या वाडो रोनाल्ड प्रमिला डिमेल्लो बळकुंजे अनिता कार्डोजा तसो जल्म दिवस सा लॉरेन्स पयलो वाडो ताका बागी जल्म दिवस आमी मागताव प्रीतम फॅनिटा कॅरल डिसोजा किरें जॉन्सन रॉड्रिगस आनी कुटाम सा जुजे वाडो जॉन्सन रॉड्रिगस आनी कुटाम सा जुजे वाडो उडतोम दिवन आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया जेवणाचेर आतां आमी आशिर्वाद मागचो. प्रार्थुया. सर्गींचे आबो मोगाळ बापा आमचो रसनार तूं आनी पोसनार तूं आमच्या कुडीक घर रसलें काण हरी एक दिसून दिताय. आजय आमी सकाळी उपासी उठले हांव तरी आमी न्हिदूंक येताना आमकां पोटभर जेवण दिवन आमकां तूं सांबाळटाय. ह्या घडये हांगासर आयिल्ले आमकां साबार जाणांच्या उदारमणा वरवीं हें रुचीक जेवण तुवें तयार केलां. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कितेंच जेवण पाड करिनासतना तुका दिन वाचून हें जेवण सेवंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फोव कर. उदारमणाच्या असलें उदारमण दिल्ल्या खातीर दिन वाचतना आमी भुकेल्यांत तें उदार जावंक आमकां शिकय. बापा हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Boksanyaso shantiso dutamso pagewo zuwa dusro devi ka kultiso bhakto pagewo zuwa pauramso Boksanyaso shantiso dutamso pagewo zuwa dusro का कुलतीसो भक्तो पागेवो जुवा पावलांचो नमा नमा तुका नमा नमा तुका देवी भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमा नमा तुका नमः नमः तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा राजस्थान मग सेवा तुझो परजळ पाटलावला क्रिस्ताचो तू बोलवो पोवी सभेचो राय कुवर पागेवो सुवा पाव दुसरो नमा नमा तुका नमा नमा तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मोगाळ बकरा सोबे ओंकार मर्याशी वर देवांका मगेवन जो आमपावल दुसऱ्या मगेवन कचोचे कुवेन आमच्या आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.